संजीवनीत उसाच्या ट्रकाचे स्कॅम जाला म्हणले म्हूण जायना. सत्य समजून घेवचें म्हूण आदलो सहकार मंत्री दीपक ढवळीकार उलयता. संजीवनीतले सॉफ्टवेरांत खंय देफेद आशिल्लो. आपूण मंत्री जातकच थंयचे सॉफ्टवेअर बदलले, थंयची लूट बंद केल्या. फुडें कोणाक लुटूंक मेळचें ना म्हणून दीपक उलयला. 2012 घडिल्ले गजाली प्रमाण संजीवनीत उसाचे 22 ट्रक रजिस्टर जाल्ले, मात ऊस आयलोच ना म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयल्लो. स्टेटमेंट केलो म्हणून जायना तसो. सत्य हें जाणून घेवचें लागता आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्री इनफ कॅपेबल आहा सत्य जाणून घेवपाक आनी ताणें मागीर सत्य जाणून घेतिल्लें आसा. हें 2007तल्यान थंय जे शुगर फॅक्टरी जें चलतालें, जो गैरवेव्हार चलतालो त्याचेर आमी 2 वर्सांत आळो घातिल्लो आशिल्लो. जें सॉफ्टवेअर थंय तयार केल्लें त्या सॉफ्टवेअरान डिफेक्ट आशिल्ले आनी ते सॉफ्टवेअरूय चेंज केले आमी. अशी आमी बारीक बारीक गजाली सारक्यो केल्ल्यो आसा. कितें जी लूट थंय चलताली ती आमी बंद केल्या आनी हेच्या फुडें अशी बंद केली की ती फुडें सुद्दां कोणाकूच लूट करपाक मेळची ना. इतले मजगती पेडण्या उसाच्या लागवडीन नेट धरला. बरे शेतकार उसाच्या लागवडीक लागल्यात. 7 हेक्टर जमनीर ऊस लावंक धारगळेचे शेतकार एकठांय आयल्यात. शेतकी खातें, WRD आनी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यान शेतकारांक उसाच्या लागवडीक आदार दिला. पेडण्या कितलेशेच वाठारांनी शेतकारांनी हालीं तेंपाक ऊस लावंक सुरवात केल्या. नेमकें हें वातावरण निर्माण करपाची म्हजी इच्छा आसली. आज ह्या सगळ्या आमच्या शेतकार भावांच्या सहकार्यान हें सगळें निर्माण जाल्लें आसा. आज आमी एका आनीकय नव्या जागेची नांगरणी करून आमच्या ऊसाची लागवड करप हें सगळें आमी ठरयल्लें आसा. म्हज्यो ह्या सगळ्या शेतकार भावांकय विनंती आसा की तांणी वेवस्थीत तें करचें आनी बाकीच्यांकय ताचे पासून प्रेरणा मेळून आनीकय लोकांनी शेतीचे ह्या आमच्या ऊसाचें उत्पादन करपा खातीर भितर येवचें. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी विनोद मेतर. 30 नोव्हेंबर मेरेन ताळगांवचे रस्ते हॉटमिक्स केले ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी ताळगांव गट BJPन PWDक दिल्या. सिवरेज लायन घालपाक म्हणून रस्त्याची वत थंय खणून वाट लावन दवरल्या. कितलेशेच कडेन डांबर सुद्दां दिसना. 2 वर्सां जालीं ताळगांवकार रस्ते सारके करचे म्हणून मागतात. प्रस्न विधानसभेतूय काडून जालो, मात PWD नांव काडिना म्हणून BJP निमणे रस्त्यार देवपाची तयारी करता. 2 वर्सां जालीं तरी ताळगांव वाठारांतले रस्ते भौशीक बांदकाम खातें सारके करिना म्हूण ताळगांवकार सामके चाळवल्यात. ताळगांव भाजपा मंडळ अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायकान तर रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिल्या. आमी डिमांड करता की प्रॉपर हॉटमिक्सिंग रस्त्याचे जावचें. आमी रेप्रेझेंटेशन काल प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक दिल्लें आसा. जी कनेक्शनां आसा ती सामकी इमिजिएटली दिवची. इफ बाय 30 नोव्हेंबर काम चालू जायना जाल्यार आमकां रस्त्यार देवचे पडटले. ताळगांवचे रस्ते बंद करचे पडटले. ताळगांव भाजपान आंदोलन केल्यार थळाव्या लोकांनी तातूंत वांटेकार जावपाची तयारी चलयल्या. जरी तर PWD हें एक्शन घेवन ते रस्ते तर कंप्लीट करिना जाल्यार आमी बायलोच न्हू, बायलो दादले भुरगीं सगलीं स्ट्रायकार वयतलीं. आमी पंचायतीन सावन तांकां PWDक सांगता बाबा आमचे रस्ते पळय. अक्षरशः रस्त्याची 2 वर्सां जालीं आमी तालिगांवचो लोक सारको बेजार जाल्लो. आमचे थिंगाचे रस्ते सारके वाट लावन उडयला PWDन. आमकां रिक्षा चलोवपाक मेळना. गाडयांचे आमचे सगळे चॉकअप सर गाडयो पयल्या सामके हाल जाला गाडयांचे आमचे. गोंयान भाजपाचे सरकार आसूनय भाजपा वावुरप्यांनी आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्ल्यान लोक कितले बेजार जाल्यात ते कळटा. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. येरादारी पुलिसांक पयशे दिले ना म्हणून फहीम सय्यद ह्या तरणाट्याक मारपेट करून फटीच्यो केशी घालपी एडविन कुलासो ह्या येरादारी पुलीस निरीक्षकाक अटक करची अशी मागणी ह्युमन रायट्स डिफेंडर्सान केल्या. ह्या मारपेटीचो निशेध करपा खातीर ब्रेस्तारा पणजे लोकांनी निदर्शनां केली. कुडचडेचो ट्रॅफिक पुलीस इन्स्पेक्टर एडविन कुलासोक निलंबीत करून अटक करची म्हूण ह्युमन रायट्स डिफेंडर्साच्या वावुरप्यांनी ब्रेस्तारा पणजे निदर्शनां केली. ट्रॅफिक पुलीस इन्स्पेक्टर एडविन कुलासो थंय पावलो आनी सय्यदाक आपल्या ऑफिसान आपोवन व्हरून एका क्रिमिनलाक मारतात तसो ताका परत तांणी मारलो. आनी उलट CRPC सेक्शन 43 आनी IPC सेक्शन 353 हे कायद्यांचो दुरुपयोग करून आपूण ड्युटी करता तेन्ना ह्या फहीम सय्यदान क्रिमिनल फोर्साचो उपयोग करून आपल्याक आडखड हाडली आनी त्रास केलो म्हणून अशी एक फटींग कंप्लेन दिवन ह्या फहीम सय्यदाक अरेस्ट करून घेतलो. येरादारी पुलिसांक पयशे दिवंक ना म्हूण फहीम सय्यद ह्या तरणाट्याक मारपेट करून फटीच्यो केसी घालपी पुलीस निरीक्षक एडविन कुलासोक अटक करचो
अशी लोकांची मागणी आसली. सप्टेंबर 2008 कोलवा आपणे केल्ले एके चुकीक लागून कोलवा आणि बेनावलीच्या नागरिकांकडे या एडविन कोलासोन माफी मागलेली आसा. सप्टेंबर 2012 जेन्ना होच एडविन कोलासो वेर्ना पुलीस स्टेशनाचो PI आसलो तेन्ना चोरयेचे केसी बूक करिना आनी FIR करिना म्हणून DGP किशन कुमारान ताका सस्पेंड केल्लो. We the members of human rights defenders today condemn the barbaric act and the brutality committed by the Kurtsorim Traffic Police Inspector Mr. Edwin Colasso, and we hereby demand the immediate arrest and suspension of this guilty officer. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. आता घेऊ एक विराम.